आम्ही आयडीसीन प्लॉट घेवपाक अवश्य प्रयत्न करूया। पूण इतलेच सांगता तुमकां, आमचे जे वेगवेगळ्यो स्कीम आसा, जावं ती इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाच्यो आसूं जावं आमच्यो एसटी कॉर्पोरेशनाच्यो आसूं, आमी आमच्या घराकच सायडीक रावन एक धाकटोसो रूम काडून मायक्रो इंडस्ट्री आमी स्टार्ट करूंक शकतात। बिझनेस करपाक खंय इंडस्ट्रीन प्लॉटूच जाय असो काय गरज ना। त्याच प्रमाणे वेगवेगळी जी बिझनेस आसा ते आमचे कॉर्पोरेशनातले स्कीम घेवन नाल्यार जावं ती इंडस्ट्रीज मायंड डिपार्टमेंटाची स्कीम घेवन, तशेंच बाकीच्यो डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसात, ज्यो एज्युकेशनाच्यो म्हणून जावं त्यो आमच्यो घर बांदपाच्यो स्किमी आसा, त्यो तुमी आमच्या लोकां पर्यंत पावोवन आमचे लोकांची जे राहणीमान आसा ते उंचोवपाक हातभार लायतले अशी आशा बाळगिता। आणि म्हणूनच ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट वेगवेगळ्यो स्कीम्स, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 23 स्कीम्स फाटल्या 2012 ते आज पर्यंत आमी लॉन्च करीत आसात, त्यो आमी एनहॅन्सूय करीत आसात आणि साधन सुविधा मुख्य जे आसा ते आमी करीत आसात। हांव स्किमीचेर वचना, पूण अत्यंत महत्वाचो मुद्दो जो म्हणल्यार प्रत्येकाक दिसता की आपण खंय तरी नोकरी करचे पेक्षा आपण स्वतः एक एम्प्लॉयर जावचो। आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान जोपर्यंत आम्ही फक्त एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो एसटी खातीर जावं म्हणना, कारण थंय स्किल्ड टॅलंटेड मनीस आसचे पडटा, ज्या वेळाचेर प्रत्येक गोष्ट आमी हातान घेवपाक। पूण ते चॅलेंज आमकां घेवपाक जाय, हालाय ते आमकां केन्नाच मेळपाक शकना। ताचे खातीर आमी एफर्ट्स घेवपाक जाय।